ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा, शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। शिवांगी पची हां तुम्ही व्हिडिओ ऑन कर नी मॅम म्हाका दिसना मग हां हा हाय आता दिसता। धन्यवाद। रामा मी तव दास, दास म्हणवी माते कशाचे भय, रामा जाईन जा सुख घना, होईल तेथे जय। रामा भुवनत्रयी तुझविणे, नाही तू दुजा तारक, रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, तू दास मी बालक, तू दास मी बालक। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी, आज दत्त जयंती, आदि गुरुंगल आज जन्मदिवसू, त्या खातीर दत्तराज माऊली ग माय माझी, दत्तराज माऊली, रामदास माऊली ग माय माझी, रामदास माऊली, मम अपराधा अगणित न गणुनी, मम अपराधा अगणित न गणुनी, ये उचलित पाऊली ग माय माझी, ये उचलित पाऊली ग माय माझी, रामदास माऊली ग माय माझी, रामदास माऊली। पायी खडावा वाजती चट चट, पायी खडावा, पायी खडावा वाजती चट चट, पायी खडावा वाजती चट चट, भक्तावरी धावली ग माय माझी, भक्तावरी धावली ग माय माझी, दत्तराज माऊली ग माय माझी, रामदास माऊली ग माय माझी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांती शांती शांती। मंडळी, आजी दत्त जयंतीचं ह्या सुमुहूर्ताचेरी आत्माराम ह्या ग्रंथाचं अभ्यास सुरू करूया, ता चिंतन करूया अशी प्रेरण जाली आमकां सद्गुरून दिली। ज्या रामागले शोध घेवच्याक आणि प्रत्येक जीव हें करता की धडपडत असता, ज्या रामाल प्राप्ती शिवाय जीवाक समाधान जायना, अयो तांत कसलो राम ना गो म्हणटा ती। राम ना म्हळ्यार कसलें चैतन्य ना, तांत आनंद ना। राम हो आमगेले देहांत अशी खेळत असता आनंदाने आणि सगळी कामां करून घेता। तो राम ना जाल्यार आमगेले हेंच न्हय प्रेतशें। तर त्या रामागल प्रत्यक्ष भेट कशी जावची। आमी हो आत्माराम ग्रंथात
सुरू करता आसा ती तो सगळ्यांत तूं सान ग्रंथ आसा तरी सान म्हळ्यार कलें सायजान सान आसा जाल्यार तो ग्रंथ ताजो आवाक इतलो व्हड आसा की तो डायरेक्ट आमकां प्रत्यक्ष आत्माचें ज्ञान करून दिवचो आसा तितलो ताजो आवाक आसा त्यामुळे 5 समास म्हणटरके अति सूक्ष्म अर्थान भरलेलें हे हो ग्रंथ आसा हाका ग्रंथ कले म्हळ्यार एक पुस्तिकाशी 5 समास तातूंत पयलें म्हळ्यार त्याग दुसरं माया निरूपण त्याग निरूपण माया निरूपण कडेरी ब्रह्म निरूपण साधना निरूपण आणि अनुभव निरूपण अशी 5 समास आसा ती एका मागशे एक आयल्या ती तर आतां ह्या आत्माराम ताजी उत्पत्ती कल खातीर केली समर्थांनी आणि कलमिती जाल्ले हें आनी हाका अधिकारी कोण आतां तांगेले समर्थांनी 1682 हातूंत तांणी सज्जनगडाचेर देह दवरलो 1682 तावळे उद्धव स्वामी अक्का स्वामी थंय पुरे जाण जमलेली पाप दोळ्यांत थंय उदक झर 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 उदक व्हांवतालें तो उद्धव तेमे पाप सान धर न्हू 5 की 6 वर्स धर न्हू वयाच्या तांच लागीं वाडडील म्हण बरी इथे म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा तांगेल्या हातांत थंय एक चमत्कार जालेलो की एक मनुष्य मोरून गेलेलो आनी तागेल भार्या तागेल पत्नी सतिवच्या भायर सरलेली तावळ हे थंय जपाक अनुश्ठाना बशिल्ले झाडा मुळाक तरी कोणकी म्हणलें तूं इतल्यात नाल तरी तुगेलो जीव वतलो तर त्या संतांगेलो आशिर्वाद घे म्हण सती वतस ती पांय पडच्या वचुली तर तांणी तिक आशिर्वाद दिलो की अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव म्हण ताळटीन म्हळें महाराज हो आशिर्वाद ह्या जन्मा खातीर की मुखाल जन्मा खातीर म्हण तावळी तांणी दोळ उघडले पळयलें अरे ही सती मगल बामूण हांगा तागेलें नांव चैतन्य कळ्ळें तरी तो हांगा अशी मोरून पळा आपण सती वतस तळकल करचें म्हण तर तांणी म्हळें तूं परफेक्ट चैतन्य कशी मरतलें तर तांणी वचून ताका रामागल तीर्थ रामागल पुजेची तीर्थ तागेल्या आंगार शिंपडलें आनी तो जिवंत जावन उठावन बसलो कड्डेरी तांणी सांगलें की हें तुका हो आशिर्वाद मगल तोंडांतल्यान भायर पडला इत्या म्हळ्यार ह्या कार्याक मनुष्य बळ जाय तरी तुगल पयल चेडू आपणा हाड दिशात तुमी म्हण तुमगेले हो जाय द म्हणाले चेडू जावंच भितर सान्न चेडा घेवन ते समर्थाल्या वचुले समर्थान सांगलें इतलें हांव एक संन्यासी हे इतलें सान्न चेडाला हांव कशी पालन पोषण करूं तेमी तेक सादारण एक 5-6 वर्सां जायना पडे ताका घेवन येता तांणी आशिर्वाद दिले आनी त्या प्रमाणे हो जो उद्धव स्वामी आसा उद्धव ताका उद्धव नांव दवरलें आनी ताका घेवन ती आयली तांतल्या सोण वचुले कड्डे भ्रमण करतना सुद्दां तो मस्त रडलो म्हाका सोण वचूं नाका ती म्हाका सोण वचूं नाका तांणी सांगलें पळय मारुती राय आसा तूंच सांगा ती आनी शेणाचो मारुती केलो तांणी ते टाकळींत शेणा मारुती अजुनूय आसता त्या शेणा मारुतीक तुका कसले प्रॉब्लेम आयले ताका सांग तो पळोवन घेता म्हण तशी आनी तो उद्धव स्वामी पयलो सान्न वयान तूं मठाचो अधिपती जालेलो तर तसल्याक सान धर न्हू समर्थाल्या वाडलेले हें चेडू तांक दासबोध तांणी कल्याण स्वामीले थंय बरोवन घेवन दासबोध बरयलो हें केलो तें सगळें जालें मनाचे श्लोक चाफळचे हाजे वेळार मना श्लोक बरयले गेले हांन तूं कलकल सांगल्या प्रपंच परमार्थ दोनी कशी करका हें सांगल्या आनी आत्मज्ञानय मेळोवंका हें सांगल्या तर आमकां आतां हातूं खंयचे दासबोधांतू तांणी सांगल्या मूळ तिन्नीचे प्रकार कल्ले तरी एक आमगेले सगळे दृश्य हे सृष्टी जी दिसता आमकां जिवंत दिसता हासता खेळता सगळें हें करतात ती जिवंत सृष्टी दृश्य
जाल्यार तें पळोवनशें जाल्यार जड आस. मागीर ताका तान तूं बैसून खेळयतल कोण आस, तर तें चंचळ आत्मतत्व, ती माया. आणि त्या दोन्हीच्याय परे आशिल्लें एक बॅकग्रावंड जावन आशिल्लेच तें म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्म. कसलें चलन जालें तरीके हें निश्चल कांय हाल ना. आणि तात जे प्रतिबिंब जें पडलें ताका माय म्हणटा ती. हां, त्या मायेचे उपयोगय आसा, ती माय दाहकय आस. मायक शारद म्हणटा ती. शारद म्हळ्यार कळ्ळें ती शालीन आस, एकदम म्हळ्यार सत्वगुणी आस शारदा सरस्वती रूप. तशी रमणीय आस महालक्ष्मी ती. रमणीय म्हळ्यार ही सगळ्यांक भुलयतली, भोग उमटेस, आकर्षक आस, आकर्षण पडटा तिगेलें तसली. आणि दाहकय आस. दाहक म्हळ्यार कळ्ळें ती तुमकां मायेच्या विळख्यान तूं जबरदस्ती केली तुमी ती हें करची, तरी खंयच्या आसक्तीन बुडयल्यातून तुमकां बुड्डोवन घालता. तशी महाभयंकर सुद्दां आस. जाल्यार तिगल हो समुद्र पार केले शिवाय तुमकां परब्रह्मांत वचूंक जायना. कळ्ळें न्हय? तुम परब्रह्मांत वचूंक जायना हें सांगलें. मागीर कशी करका तरी, तर तिगल पूज करका, तिगल मदत घेवका, तिगल प्लव म्हळ्यार तिगल बोट इशी आसा त्या बोटीन चडका. तिने सांगलें ह्या कलियुगांत तरी आपण नामस्मरणाचे अवतार घेवचे स म्हण. हां, त्या मायेने मस्त रूप धारण केली. सगळे युगांत ती आस, युग चालू जायत धरून आस. आता कलियुगांत सुद्दां आस. राक्षसांनी तिका चॅलेंज दिल खंय. हां, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामी अरिसंक्षय. तिनसान जेन्ना जेन्ना दानवांगल बाद जातली तावळ येवन हांव देवांक रक्षण करता म्हूण. तर त्या राक्षसांनी म्हणलें आत्ता तूं राक्षसांक आमकां मारलें आणि देवांगल रक्षण केलें, जाल्यार कलियुगांत आमी प्रती एकल्यागल मनांत वचून बसतली, कोण कोणा म्हूण मारशी तूं. तावळ तिने सांगलें की हांव त्या वेळार नामावतार घेता. देवांक सांगलें भिवू नाका ती, त्या राक्षसान कल्ले मळ म्हणून भिवू नाका ती, हांव नामावतार घेता. त्या होमिओपॅथीक वखदावारी भिंत वता रक्तांतून आणि फक्त वायट गुण मात्र नाश जातात. खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रथिवाडो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवाचे खै. मैत्र म्हळ्यार एक आपुलकी, नुसती मैत्री नाही, मैत्र म्हळ्यार युगान युग चलची ते मैत्र. आणि मैत्र आसना पण जी जुळता ती मैत्री. तर अशी हें जें असं तर आपण नामस्मरणाचा अवतार घेता म्हणून सांगलें. कळ्ळें? तर ही जी माय आस तिने येवन एकच हें बहुश्याम एकोहम बहुश्याम म्हाका मस्त जावचें आस, बहु जावचें आस म्हणून तिने ही सगळी सृश्टी निर्माण केली. आता सृश्टी निर्माण केल्यार तांतू जीव ना. कितली शरीर निर्माण केली तिने, ते हलका चलका नव्हे, नाल्यार ती एन्जॉय कशी करतली, ती एन्जॉय करची म्हणून तिने सगळं जन्म हें घालें. कड्डेर पळयलें तिने ठरयलें की आपण विंगड रूप घेवन प्रत्येक जिवांत वचून बसता आणि तें चलयता. आणि तशीच जालें. आणि मूळ तिगल स्वरूप जें आसा ऊर्ध्व मूलम अधशाखाक, ते मूळ स्वरूप ते तिगल जी मूळ आसा ती वयर आसा ती, आणि ताजी फांद्यो आणि हें तोग्ग आसा ती उलटेच तें झाड. तशी तें सगळें बाकी ब्रह्मांड चलयता. सगळें पंचमहाभूत हें तें ती प्रत्यक्ष माय चलयता होडी. आणि हें सूक्ष्म रूप जें आसा तें प्रत्येक शरिरांतूं घुमून तें प्रत्येक शरीर चलयता. हां, तर तांत आशिल्लो हो जीवराम जीव जालो, जिवंत जालो, जीववंत म्हणटात ताका. कळ्ळें? तांगें धक 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 चालू जालें. आणि नाम म्हणा, ओंकार म्हणा, ते हे श्वास प्राणवायू घेवन त्या हाक लागना पळय ती चेतना जागृत जाली. आणि ती चेतन काम करता, चेतन काम करता. जाल्यार ती चेतना सुद्दां एक हें आसा, कळ्ळें, कायम ना ती. कळ्ळें म्हळ्यार ती अशीची, ती नाशिल्लीची. तर तिगल हें जावचेंच न्हय, कल म्हणटात ताका विलय जावचोच आसा. जाल्यार तिगल आयुश्य भोव चड आसा.
आणि तिगल प्रभाव इतलो व्हड आसा की कोणें तिका विन्न करूं जायना. माया आली रे आली, देवादिका नाही नाही टळली, तशी कळ्ळें. तशी ती माया, त्या मायेक सगळे लोक भित्ता ती. आतां त्या माया सागरान पोवची म्हळ्यार कोणा पोवच्या येता न्ही तांगेल आधार आमी घेवन पोवता ती. हां, त्या खातीर आमी दासबोधू स्टडी केलो. अड्डेच वर्स धरून आमी दासबोधू स्टडी केलो. हो दासबोध कशें आशिल्लो? हां, तो संवाद आशिल्लो. कोणागेलो आशिल्लो? वक्ता आनी श्रोता. वक्ता आनी श्रोता. हां, तरी तांणी जो बरे श्रोत्यान प्रश्न विचारचे, ग्रंथा नाम काय, हे सगळें. हां, येथे केला विशद भक्ती मार्ग, हे ग्रंथा नाम दासबोधक, गुरु शिष्यांचा संवाद येथे केला विशद भक्ती मार्ग. प्रश्न आणि उत्तर अशी मस्त फंता तांणी स्वता प्रश्न म्हळ्यार आमी म्हणटात न्ही ओम सहनावतु सहनव भुनक्तू. गुरू आणि शिष्य दोन्ही आमगेल्या मनांत असतात. सांगाती आमी जेवंका, सांगाती मुखार हात घालून उत्थान करका आणि आमगेले हे विर्याचे. एक मिनिट. हां, सगळी प्लीज व्हिडिओ ऑफ करतात काय? थोडा चढ क्लिअर ऐकताना. धन्यवाद. एक व्हिडिओ ओपन शिवांगी असेल. पची सुरू करी. हां, काय सुरू कर. मध्यान तुरलो नाकात ना. हॅलो. तरी फाय जायतं जाल्यार आय जस्ट वॉन्टेड टू टेल ना ना. माझा क्लिअर ऐकना त्या खातीर. हॅलो. हां, तर हांव कल सांगता आशिल्ली की हे जे हां दासबोधाचे जे आसा न्ही ते प्रपंच करता कशी आणि परमार्थ कशी करता हे दोन्ही शिकयलें तांणी. आधी प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका, हे दोन्ही शिकयलें. आणि मनुष्यान कशी वागता ह्या जिवात्म जो असो चलयता ताल्ल्या थावन आमी हांतू जशी एक थेंब आसता, तो थेंब आमी एक बालदीन उदकान घालो, तो थेंब तांत वचुलो, त्या बालदीन थावन तें उदक न्हंयेंत घालें, तो थेंब न्हंयेंत वचुलो, कडेन न्हंय वचून समुद्रा मेळ्ळी, तो थेंब आप्यापी समुद्रांत वचुलो. तशी आप्यापीची हे जिवात्म्याने परमात्म्याक कशी मेळचें हाच जे ज्ञान तांणी दासबोधान शिकयलें. आमी इतले वर्स ते स्टडी केले. हां, कल्लें एक दृश्य जड, आत्मा चंचल, हां, माया चंचल पण दोन्ही विनाशी, आणि एक निश्चल परब्रह्म. तांत आमकां शेवटी ताच अनुभव घेवंचो वतच न्हय, ताच अनुभव घेवंचो. तेमी ती आतां आत्माराम बरोवंक कल्ले पळय, तांणी दासबोध बरयलो 200 मास बरयले. आमी अड्डेच वर्स ते स्टडी केले. आणि आमकां खरेंच सांगता म्हळ्यार म्हाका तरी दिसता आमच्यान मस्त फरक पडला की ना. सगळ्यांक तुमी स्वताक विचारात. आमगेल्यान मस्त मनान प्रगती जाल्या, एक नमुन्या उभारी आयल्या, एक नमुन्या हें जाल्या. जाल तर के मागीर आत्मारामाचे आनी मनाचे श्लोक आसत ते तरी अगदी भांगारशें. म्हळ्यार ते आमकां नांका सुरूत वचची कशी ते शिकयता. समज त्या प्रमाण आमी चमकून वचुली तरी के एट द एंड ऑफ द डे खंय की खर लागता. हांव तुमकां सांगता, आमगेले रेडिओचेर प्रोग्राम जाताले, त्या वेळार ते रेडिओ लायल्यार ते फायन ट्युनिंग एक फावट जायनाशिल्लें, खंय की खर जाता. आनी फायन ट्युनिंग करून गेल्यार दुसऱ्यांची स्टेशन लागता. तशी हांगा आमकां कल की असमाधानशें, म्हळ्यार समाधान ना अशें न्ही, मस्त मट्टाक समाधान आसा. मस्त मट्टाक कळ्ळें, थियरी शाब्दीक सगळें कळ्ळें की खंयच्यान तुवें आसक्ती दवर नये, कसलें हें कर नये, खंयच्याचे कल म्हणटा अति खंयच्याचे कर नये, प्रमाणात सर्व काही असावे.
मस्त उपाशी राबू नये तशी मस्त खादाडपणाय करू नये. हं? आणि खंयचे मस्त एक समनीत दोन राबू नये तशी न्हीदय खळ नये. स्वता शरिराची काळजी घेवंक आकलं मागीर शरीर आमकां वापरच्या दिल्या हें पुराय. आनी तें केन्ना घेवन वतलो देव म्हूण कळना आमकां. ताजे खातीर एवरी क्षणाक आमी एन्जॉय करता. हें सगळें आमकां शाब्दीक कळ्ळें मात्र न्ही, मस्त मट्टाक आमी तें अनुसरण्याचो प्रयत्न केलो. तरी खंयकी आमकां दिसता की फायन ट्युनिंग जाय न्ही. तर ते समर्थांनी ते उद्धवाक उद्देशून म्हूण केल्या, बट इट इज एड्रेस टू अस ऑल्सो. तांणे सांगलें, चेडा तूं हांगा इतलें दोळ्या उदक काडत बसला. अनुदिन नवमी ते अंतरीती धरावी, बहुत लगबगीने कार्य सिद्धी करावी. कल्या म्हळ्यार तांणी म्हळ्यार देहाचे कार्य जाल्ले मगले, आतां आमी देहांत हांगा भायर पडटा ती. तावळ त्या हांकां पाप मस्त वायट दिसलें, कळ्ळें. आनी तोपर्यंत देह आसा तोपर्यंत उपयोग ईश्वर कार्या खातीरच करता हें संतांक गोत आशिल्लें. आनी तें हक्कान करता. इत्या म्हळ्यार आमी जल्म घेतलाच ईश्वर कार्या खातीर. तेमी ती त्या देहाचो एंड यूज म्हणटात न्ही. नाल्यार म्हाका शिकल करतालीं, कले दिल्ल्यार एक गांवांत सुद्दां अजुनूय म्हाका केन्नाय बँकाचेंच उदाहरण येता. कळ्ळें. मागीर हांव बँकान काम करतालें जाल्यार मी तसतलें तुमकां दिसच्या फावं आसा तेंचे कडेन सांगता म्हूण जाल्यार गरज आसा. आतां आमी एखाद्या गांवांत रिजर्व बँक सांगता हांकां इतलें लोन दिया ती टार्गेट दिता ती मागशी पडटा ती म्हणून कोणकोणाक योग्य तो पळय नासतना लोन दिता वता ती. आनी तें लोन हें जाता ती, कळ्ळें, NPA म्हळ्यार ताजे बॅड डेट्स जाता ती. कल्ल्याक जाता ती, तर एंड यूज जायना. एंड यूज म्हळ्यार तें घेतन कल्ल्याक दिता ती. शेता खातीर बैल जायी, ट्रॅक्टर घेवंच असो म्हणून सांगून लोन घेता ती. आनी ते घेवंच भितरी घरान चलये चेड आसा तिका लग्नान पुराय अमावंट खर्च करून दिता ती, खर्च करून सोडटा ती. तेमी तांचल्या कले वर्णीची मागीर ते रिकवरी करूं वचूल्या कले मेळना. तशी मस्त फंतां जाता. जाल्यार आमगेल्या दासबोदांत आमगेली तशी जाय न्ही. इत्या म्हळ्यार आमी सायमल्टेनियसली आनी खरें सांगता तुमगेलो म्हाका मस्त अभिमान आसा. सगळ्यांनी अगदी पायसली रिलिजियसली वी ऑल हॅव टुगेदर स्टडीड इट. जाल्यार खंयकी फायन ट्युनिंग वरल्या. इत्याक आतां पोंच्या शिकयतना जो एक्सपर्ट आसता पोंवतलो तो आमकां शिकयता. तरी म्हाका शिकाळ ते गांवांत ताका पोंय म्हणटाली. ते फाटीक बांदता ती एक, नाल्यार भोपळो बांदता ती खाली, किंवा हें नाल्ल बांदता ती सुकिलो, कळ्ळें. मागीर बुडू न्हय म्हणून. तर तें नाल्ल कांड स्वतंत्र पोंवची तितली आमगेली क्षमता अजुनी जाल्ल्या की ना म्हणून शंक येता. तितलें कॉन्फिडन्स आमकां आयल्या की ना. हांव म्हगेलो स्वता सुद्दां सांगता. घरांत म्हळ्यार मस्त मट्टाक म्हज्यान सुदारणा जाल्या, मस्त जाल्या, ना म्हणना हांव. कल्ल्याचें म्हाका विशेश हें दिसना. जालें तर एक फंतां भवसागराची लाटां वयर लाट येता ती मनान चलबिचल अजुनी जाता. कळटा की हे माय मगल परीक्षा पळयता आसत, कळटा, शाब्दीक कळटा. जाल्यार मनाच्या हातून आमकां तितली त्या लिलया पावतात न्ही, लाटांचेर अशी सर्फींग म्हूण करता ती, तितली कॅपॅसिटी आमकां अजुनी येयली. खंयकी फायन ट्युनिंग जावची बाकी आसा. आनी ताजे खातीर समर्थांनी हो आत्माराम ग्रंथ बरयला की प्रॅक्टिकल चेडा कशी तुमी हें करचें, तुमी प्रत्यक्ष आत्मज्ञान जावंका. आनी तांकां हाजे बद्दल आक्कास्वामी आनी आक्कास्वामी पुणी पाविलीची आशिल्ली ती, जाल्यार उद्धवाल तांकां मस्त काळजी दिसताली, मस्त काळजी दिसताली. तर तांणी पयलेच समासांत हांगा तांणी हांव वाचून दाखयता तुमकां. ते सांगता ती उद्धवाक, तुवा आशंका नाही घेतली, परंतु मज तुझी चिंता लागली, तुगल म्हाका चिंत लागल्या. का जे तुझी भ्रांती फिटली नाहीच अद्यापी. तुगल अजुनी संशय मनांतले वच्च न्ही ती. कितली बाबतीन तुगल अजुनी शंक आसा ती. तेमी ती तुका मेळका तितली मेळ्ळी. तुका पूर्ण ट्यून हें जाय न्ही, कळ्ळें. मस्त तुका राग कळ्ळो, हें कळ्ळो, तबला लायता ती,
तुमकां तसो तंबोरो आनी लायतात न्ही, तंबोरो सेट करतात ती तानपुरा, ते कोणेपणी ऑलरेडी सेट जालेले जे इन्स्ट्रुमेंट ते म्हळ्यार संवादिनी. संवादिनी म्हळ्यार हार्मोनियम. त्या हार्मोनियमात सूर लावन बसता ती, कल्ल्याक ते ऑलरेडी फिक्स जालेले आसा. आणि तो सूर ह्या तानपुराला संवाद साधता. त्यामुळे ताका संवादिनी म्हणटात. संवादिनी ताचे खातीर म्हणटात. तर त्या हाजेरी आमी ते ताजे कान तिरपूंचे आणि ते चिके ताका टेन्शन म्हळ्यार तानपुऱ्याक सुद्दां अजिबात टेन्शन ना, ते टाय जाता तशी उपयोग ना. सम वाचका जाल्यार भोवची पिळ्ळेली तरी तार तुंडटा. तशी जायनाशी समज आमकां फायन ट्युनिंग जावंका. म्हणून ते एक्सपर्ट लोक जनी जाणतात पाय त्याचे धरावे खंय, तशी त्या जाणत्या पाय आमी धरकात. तशी कोण जाणता, कोणाक आत्मज्ञान जाल्ल्यां की तांगेल पाय आमी धरकात आणि तांगेले एकदम हें करका, कल म्हणटा ती तांकां संपूर्ण शरणागती. तेमीत हांगा ते उद्धवाक सांगता ती, तुवा आशंका नाही घेतली, परंतु मज तुझी चिंता लागल्या, तू रडत बसला का जे तुझी भ्रांती फिटली नाहीच अद्यापी. दासबोधीचे समासी निर्मूळ केले मी पण असे. मी पण कशी काढचे हे शिकवेल तुमकां. तुमगेल मस्त मट्टाक ते मी पण गेल्ल्या तुम्ही प्रयत्न करतस की. तरीही तया निरूपणे ही वृत्तीसी पालट दिसेना. संपूर्ण तुगल स्वभाव अजूनही बदलनी, अजूनही तुगल मनात एक नमन्या किंतु असं, किंतु परंतु पण अशी केल्या कशी तर कल करचें, कोणें सुदारना एवरी टायम आय हॅव ओनली टू एडजस्ट. म्हळ्यार एडजस्ट आमी त्या सृष्टी सांगाती, त्या लाटां सांगाती, ताजेर गोमटे कोण पोवची कशी. आवाज येना? हॅलो, आता आयला आता येता येता आयला असं येतस. दासबोधीचे समासी निर्मूळ केले मी पण असे. तया निरूपणे ही वृत्तीसी पालट दिसेना. तुका स्वभावान फरक पडणी. म्हणून न पुसता सांगणे, तू म्हाक म्हणना हें कले सांग म्हणून, जाल्यार घडले शिष्या तुझं कारण. तुझ खातीर हांव आतें सांगतस. आता तरी सोय धरणे श्रवण मननाची. आत्ता पुणी कल सांगत ते सम आयक म्हण ते म्हणतसत. कळवे कशी आणि कशी ऐकूनचे. चातक पक्षी, चातक म्हणून एक पक्षी, तो फक्त पावसा उद्दा पिऊन राबत खंय. तो चोंची पसरून अशी वरीच्या वरी चंचू पसरून थेंबुटा धरी थेंब धरत पावसाचो. जीवन सकळ ही अव्हेरी भूमंडळीचे. तशी तैसा शब्द वरुषाव होता, असो नेदावी व्यग्रता. श्रवणपुटी सामाविता मनन करावे. हगूर सिप 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 करून आमी उद्दा पितात न्ही, तशी ते पिवन घेवका. एकच कान करिगा सर्वांगा म्हण आणि कड्डेरी रवंथ करतात ताचे मनन करका. हे सांगचे कल खातीर की हें तांणी कल खातीर आत्माराम सांगलो मळ खातीर हें सांगतस. त्या नंतर आमी प्रत्येक हें घेवया. पण हांगा तांणी कल सांगलो तसो, माझी काया आणि वाणी गेला म्हणाल अंतःकरणी, परी मी आहे जगज्जीवनी निरंतर. कळणे. आत्माराम दासबोध माझे स्वरूप स्वतः सिद्ध. नका करू खटपट, पहा माझा ग्रंथ नीट, तेथे सायुज्यतेची वाट गवसेल की. आता हांगा तुम दिसता ताक कल्ल्याक वायट दिसले, सगुण मूर्ती ना जाता म्हण ताक चिन्मय मूर्ती म्हणटात. सगुण साकार जावन जेन्ना परब्रह्म सद्गुरूंगेल रूप घेवन येता, तांगेल तना मनान तूं सगळे एक नमन्या तेज, ताजे वायब्रेशन्स, ताजो ऑरा, त्या सगळ्याचो आमकां बरो फरक पडटा, वय की न्ही. तें एक जालें. कड्डेरी तांगेल नंतर आमी किंवा तांणी आसतना सुद्दां लोक तांगेल मूर्ती करतात किंवा फोट दवरतात आणि फोटोची पूज करतात, मूर्तीची पूज करतात, विग्रह, किंवा तांणी समाधी घेना पण ते समाधीची पूज करतात. दॅट इज मृण्मयी मूर्ती. मृण्मयी एक चिन्मयी म्हळ्यार स्वता देहांत आसतना तांगेल जे दर्शन ते दितात. आमगे स्वामीजी तांकां पळयलें की कशी जाता जाल्यार आतां आमगे शंकराश्रम स्वामीजी व्हड समाधी, तांगेल समाधींत कितले हे वायब्रेशन्स आसा ती थंय वचूल्यार कळटा.
मल्लापूर वचुलेली कितलं की आमी आयकल्या पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांगेर कितलो अनुभव येता ती तशी म्हळ्यार ज्यांनी समाधी घेतल्या आत्तां सुद्दां परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांगेर कितले आमकां अनुभव येता ती कळ्ळें. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन पांडुरंग आनंद कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकराश्रम सद्गुरु हां तूं सगळ्यान तूं परिज्ञान आस. परिज्ञान म्हळ्यार कले विशेष ज्ञान. हां परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकरांतूय परिज्ञान आसत. परिज्ञान श्री गुरु शंकर हे परिज्ञान. परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु हे परिज्ञान. हां शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु ते सगळे मेळून एक परिज्ञान गुरु शंकर आणि सद्योजात शंकराश्रम सद्गुरु ते तांगेले सगळ्यांक गेले हे कल म्हणटा जिन्स एक आसत गुरुतत्व आणि ते आमकां तारता तशी समर्थांगेले आसत. तर ते म्हणटा ती की मृण्मयी जाले म्हळ्यार समाधीची पूजा केली तर ते पावता. पण तुमकां तितलें सुद्दां जर समजा तितलें आमगेलें अजुनी कॅपॅसिटी येयनी समाधींतल्यान दर्शन घेवची आमकां वाटेल तशें हांगा थंय मन वता. फक्त सगळे जाण श्रीधर स्वामी आमगेले बरें आसना ती आमगे श्रीधर स्वामी त्या समाधीची पूजा करतना समर्थांनी त्या समाधींतल्यान सगूण साकार वयर येवन तांकां जप दिलेलो. ते श्रीधर स्वामी 1974 तांणी समाधी घेतली. तसलें ते आत्तांचे आनी तर तेवें कळना जाल्यार ते सांगता ती आमगेली हे आस कले वाङ्मयीन मुर्ती म्हळ्यार कळ्ळें की दासबोध मनाश्लोक आत्माराम हें पुराय वाङ्मयीन मुर्ती. जशें ज्ञानेश्वर महाराजांक पळोवंक म्हूण अगदी इच्छा जाली बा. तर ज्ञानेश्वर माऊली म्हणटा ती हांव तयार हांव बसलां ज्ञानेश्वरींतू ती काडा ती आनी हांव तुमचो संवाद सादता. तशीच शिवपुराण वाचल्यार शंभू महादेवाल प्रत्यक्ष हे येता अनुभव येता. भागवत वाचले श्रीमद भागवत हां ते वाचल्यार देवा गेले अनुभव येता. तशी दासबोधांतू मनाचे श्लोकांतू हां तूं सगळ्यांक तें जर सम वाचलें तरी सगळें कळटा. तरी ते आत्मारामाची गरज आसा आमकां इत्याक तरी अजून आमगेले फाटी वेल ते हें आसता न्ही पोंच्याक फाटीर लायिल्लें वजन म्हळ्यार हलकें तें काडची तितलें आमगेली परिस्थिती जायना. वी आर नॉट ए संपूर्ण हें ना अजुनी कळ्ळें. त्या खातीर तें जाय. आतां आत्माराम दासबोध हांतू कल्ल मेळटा तर तांतू प्रत्यक्ष समर्थ बैसून तांगेल विचारांचे दर्शन आमकां करून दितात. तांतू मार्गदर्शन आसता. मार्गदर्शन पर आमकां दर्शन मेळटा म्हळ्यार नुस्तें न्ही. समाधींत आमी समाधीची अशी वायब्रेशन्स मेळटली पण हांगा आमकां तें मार्गदर्शन थंय सुद्दां मेळटा पण आमगेली तितली कॅपॅसिटी आसता घेवची तितली. पण ग्रंथांत तशें न्ही सम बरोवन दवरल्या. आनी इफ वी टेक इट इन दीस सेन्स की ते स्वताची त्या ग्रंथांत बैसून आमचल्या उलयता आसत आनी ते खरें तशें उलयता ती म्हणून तो संवाद आसा गुरु शिश्य संवाद वय की ना. तशी मनाचे श्लोक जे आसा गुरु शिश्य संवाद न्हय तो जाल्यार तांणी डूज अँड डोंट्स सम सांगल्या ती आनी मना लागीं तांणीच संवाद साधला. त्या मनाक सांगता आस आनी मन आयकता आस. मन मध्य उलयना जाल्यार मनाक सगळें कळशी तांणी बाबा पुता कोर न्हू हां मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे. मन सज्जन आसवे आस म्हूण दिसता वे आमगेलें मन ना बा कितलें पंत द्वाड जाता. आतां इतलें आयकून सुद्दां आमकां कितलें पंत कोप येता कितलें पंत वायट विचार येता ती कितलें पंत नेगेटीव विचार येता ती सगळ्यांकय. इत्याक तर आमगेलें अजुनी फायन ट्युनिंग जायना. मस्त आमकां कळ्ळ्या पण आमकां कळ्ळी हें कोण मनशाक कळटा की तो अधिकारी आसा आत्मारामाचो. तर आत्माराम हें खंयचोय संवाद न्हय हें एक परिशिश्ट जावन आसा. परिशिश्ट म्हळ्यार कळ्ळें की शेपूटस न्ही तशी म्हळ्यार सम कळच्याक एक हें आसता कल म्हणटा ती परिशिश्टाक एडेंडम की कल म्हणटात न्ही ताका तशी
ते परिशिष्ट असं आत्माराम म्हणे आणि ते स्वतःच सांगता असती की प्रत्यक्ष हाजे खातीर तूं कल्ल कोरका म्हणून फायन ट्युनिंग कशी करचें पण ताका अनुबंध चतुष्टय जावंका त्या प्रत्येक ग्रंथ आसका लागता दासबोधान सुद्दां अनुबंध चतुष्टय आशिल्लें कल्लें आमी जेन्ना चालू केलेलें हाजी यात्रा आनंद यात्रा तावळी कल सांगिल्लें वाहन कल्लें चतुष्टयांतलें आमगेल वाहन म्हळ्यार आमगेल मन आशिल्लें तें मन समज सर्विसींग करता म्हळ्यार कल्लें मनाचे श्लोक स्टडी करता ती त्या प्रमाणे आमी वागूं सुरू करता तें सांगिल्लें कडे प्रत्येक लेवल टप्पे स्वतंत्र असतात मनाची अवस्था ते तांगेल अधिकार आतां हांव साधक ना हांव अजुनी बद्ध बद्ध म्हळ्यार कल्लें की नुसतं संवसारान बुडलेलं आसा त्या बद्धान सुद्दां दोन प्रकार असतात बद्ध एक प्रपंचाभिमुख असता बद्ध आणि एक हाजे कल्लें म्हणटा ती आत्माभिमुख असता प्रपंचाभिमुख आशिल्लो तो प्रपंचान इतलो बुडला ताका कल्लें सांगिल्लें तरीके ताका लागू पडना तो तागलेंच मत सांगता पडटा तेमी तागल वाट्टे वचून उपयोग ना कितली ताका जन्म घेवंक लागतले जाल्यार देव कोणाकय सोण घालना ताकाय केन्ना पूण तागल पाळ येतली आनी आत्माभिमुख जो बद्ध आसता ताका खंयकी दिसता रे इतलें मगलें जन्म जाले तरी हांव इतलें कल्लें केलें तरीके म्हाका यश येना म्हळ्यार मगल खंयकी चुकता आसत मगल चुकता हें खंयच्या मनशाक कळटा आनी तो सुदारचे मार्गाक म्हाका कोणें गायड करतले वे म्हूण हें जो सत्य न्ही तो दासबोधाचेय अधिकारी आसा आनी आत्मारामांतूय तेंच आसा की हांव इतलें केल्लें म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें म्हूण ज्या मनशाक दिसता पळय अजुनी सम फायन ट्युनिंग जायनी आमी स्वता जावन पळोवंक जाल्ल्यार की म्हूण जाल्ल्यार बरेंच जाल्ल्यार बाकीच्यांकय सांग येद तांकांय करोव येद समर्थ तुंगल रुपान तें कार्य करून घेतलें बाकीच्यांक करचें पण म्हाका काय अजुनी फायन ट्युनिंग जायनी सो आय वॉन्टेड टू म्हाका स्वतागल गरज म्हाका दिसली ते अनुबंध चतुष्टयान पयलीं कल्लें म्हळ्यार अनुबंध म्हळ्यार कल्लें चतुष्टय म्हळ्यार की ह्या ग्रंथाक हांव कशी फॉलो करूं शकता प्रॅक्टिकल तें आचरण हांव कशें करूं येद तो ग्रंथ हांव कशी दासबोध हें हांव कशी खरोच समजून घेवंक तरी मगल कल्ले समजून घेवची वरल्यां कल्ले अजुनी म्हाका सम कळनी आनी तेमीत मगल फायन ट्युनिंग जायना तरी ते शब्दाच माध्यमांतूच आमकां शिकयता ती आतां माया सोडका म्हणटा ती जाल्यार मायेची मदत घेवनूच आमी मुखार वचका न्हय मायेची मदत घेवन आमी मुखार वचका लागता तें कांय सोडूंक जायना तर ते कशी ताजो उपयोग करून घेवचो प्रत्यक्ष शब्द ही माय आसा समर्थ एक कडेन सांगता शब्द ही माय आसा तुका त्या शब्दाचे मदत घेवनूच तुका सांगता जाल्यार शब्द म्हळ्यार परब्रह्म न्हय मागीर तुका सांगू गेल्यार आमी हांतू येता ती कल म्हणटात तें मायेन तडकता ती अशें दिसता पण शब्दा शिवाय तुका कळचें कशी तेमीत हांव शब्द सांगता वता आनी तूं शांतपणाने आयकत बैस आनी तांतूल अर्थ मात्र नेक्टर पिवन घे बाळा फक्त नेक्टर पिवन घे म्हळ्यार तुका बरें दिसतलें तुगेल भितरलें तुगेल मनाचें शुद्धीकरण जातलें आनी मनाचें शुद्धीकरण जाल्ल्यार तें उन्मन जावच्याक इजी पडटा आनी मनाचें उन्मन जाल्ले शिवाय तूं परब्रह्मांत एक जावच्याक जायना इतलें व्हड हें आसलें न्हंय आसल्यार ताजें एकदम हें जायना ती न्हंय सान 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 जाता कडे ताजी वाफ जाता वाफ जावन पावस पण ती परत येता तावळे ताजें शुद्धीकरण जाता आमगेल मन भित्ता आमी जास्ती वाट्टे वचना ती दासबोध वाचले पूर जालबा अशें एकल्यांक दिसता कल्ल्याक मनाचें उन्मन जालें म्हळ्यार मनाचें अस्तित्व वता मन उन्मन जाता म्हळ्यार कल जाता ताजें अस्तित्व गेलें तें भंय दिसता न्ही कोणाकय जाल्यार समर्थ सांगता ती तुमगेलें अस्तित्व वचना ऑन द कॉन्ट्ररी तें वाडटा तें व्यापक जाता सगळे कडेन पसरतात तुमी आनी बरें शुद्धीकरण जावन
तुम्ही सगळ्यांक येते आत्मज्ञान जालें की तुम्ही आत्मस्वरूप जातली. मन नामाचे रूप घेता आणि नामाचं भाव जावन त्या आत्मतत्वांत मेळटा. तांत फक्त भाव आसता, तांत खंयचे शब्द आसना, ती तांची कल्ले आसना. जाल्यार ते इतलें बरें म्हळ्यार अशी. तर तांणी तें सांगलें की हें कशी ताजे खातीर हो ग्रंथ समजून घेवंक जाल्यार आमचले कल्ले आवश्यक असं. तरी तांणी सांगलें ताका अधिकारी आसका लागता. अधिकारी म्हळ्यार कल्लें ग्रंथाच अनुभव चतुष्टक म्हळ्यार कल्लें अधिकारी कोण आसता की मगल योग्यता आसवं. आत्माराम स्टडी करची म्हाका योग्यता केन्ना येता की दासबोध मना श्लोकांतून सखोल अभ्यास हांव केल्लो आनी मस्तितलें समजूनच्या काही लागलें म्हाका. जाल्यार अजुनी पूर्ण अनुभव येयनी म्हाका. दासबोध वाचून सुद्दां ही मगल ही पूर्ण भ्रांती फिट्टली. भ्रांती म्हळ्यार मगले कल म्हणटात ताका क्वेश्चन्स अजुनी थोडे आसता, ती शंक आसा ती. जाल्यार विचारू कशी म्हूण हांव शंकाय विचारना. आतां म्हाका दिसता म्हाका सगळें कळ्ळें इतलें हांव स्टडी केल्लें. जाल्यार पूर्णपणान ट्युनिंग जायनी तेमी खरं 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 जाता. अजुनी घरांत कले जाल्लें मनात चलबिचल जाता, हृदयांत एक नमुने हें जाता कल जातलें. आनी देन म्हळ्यार आमी आरामान बसूं शकना. ती टेन्शन येता. त्या टेन्शन थोडें येवंका काम करचे खातीर. जाल्यार टेन्शन इतलें वाडूं नये की तार तुटून वची. नो. तर हें जें लिलया तें टेन्शन पेलचें तें सामर्थ्य. एक्सपर्ट स्विमर्स आसतात न्ही, तांकांय लाटोवचे आसतात न्हय. आनी कोणा स्विमींग येना तेवूय लाटान तुचे आसतात. तर एक्सपर्ट आसता ती ते कशी त्या लाटांच कलेन घेवन घेवन आरामान तूं पावता ती ताजो आनंद घेता. ती तें आमी जो पर्यंत घेना ती म्हळ्यार आमकां सम आत्मज्ञान जायनी. ही माया आमकां खेळयता असं. तर आमी ताजो खेळ म्हूण समजून तीच सांगा दोस्ती करून तीच सांगा ती खेळू शिक्का लिलया. तिगल भंय वचका आमगेल मनांत. कल्ल्या म्हळ्यार केन्ना वतलें तरी आमकां कळटा की आमी सुप्रीम आसा ती. माय आमचल्यान थंय निर्माण जाल्या. तिने आमकां निर्माण करनी, आमी आमगेल्यान थंय ती निर्माण जाल्या. हें जेन्ना कळटा भंय वता मायेचें. कळ्ळें. आनी मागीर दासबोधा संपूर्ण अभ्यास केलो, आचरण करचो प्रयत्न केलो, समाधान एक दिसलें. तरी सुद्दां दासबोधाच मुख्य जो परिणाम आसा तो पार पडनी. नासे अज्ञान भ्रांती शीघ्रची येते अशी ह्याची फलश्रुती म्हूण सांगिल्लें वय की न्ही. तेमी जें काम जावंक आशिल्लें तें अजून थंय पूर्ण जायना. कंप्लीट मॅन जावंक न्हय तें अजुनी जायनी. म्हणून हांगा 5 समास तांणी इतले मोजके बरयले. ती त्याग म्हळ्यार कल्ल्याच त्याग करता. पयलें स्तवनाच आसा. तें आत्मस्वरूप आशिल्लें, दृश्य नात्तिलें, अदृश्य निराकार निश्चल. तांतू तें गणपती तत्व आसा, तांतू शारदा तत्व आसा, सद्गुरू तत्व आसा, श्रीराम तत्व आसा, संत तत्व आसा. तांगें स्तवन तांणी केल्या. तें आमी फाय पळोवया, आज नाका. तें सगळें कळका लागता, तें शिकका लागता. म्हळ्यार मात आमकां कळटा. आतां तांणी पयल्याच हांतू दिल्या तें गौरी गणपती तांगेल तो चल्लो पयले श्लोकांतूची तांणी तें दिल्या. तें आमी फाय पळोवया. जाल्यार आमकां जितलें कळच्या लागता पळय तें अजुनी पूर्णपणे कळिल्लें ना. आनी हें ज्या मनशाक कळ्ळें की म्हाका अजुनी कळ्ळी आनी तें कळका ही कोणाक तळमळ आसा की ताजे खातीर आत्मबोध आसा. आत्मबोधाची फलश्रुती कल्ली तर आत्मज्ञान. दासबोधाची फलश्रुती कल्ली आशिल्ली दासबोधाची की प्रपंच कशें करता, वेव्हार कशें करता, आळशी जावं नये, हें जावं नये, प्रपंचांतूय एक्सेल जावंका आनी परमार्थूय सादका. दोन्ही सांगड घालन कलम्या संन्याशाकय प्रपंच चुकनी. तेमी प्रपंच करावा नेटका मग पहावेस परमार्थ विवेका. त्या विवेकाने सगळं कशें करता हें शिकयलें दासबोधाने.
जाल्यार आत्मबोधांतात फायन ट्युनिंग म्हळ्यार ही इज कॉन्सन्ट्रेटींग ओन्ली ऑन आत्मबोध. फक्त आत्मबोध रेडिओच कशी फायन ट्युनिंग करतात तशी. बाकीचें आमकां कळल्या, आमकां राग कळ्ळा, हें लागल्या, काळी 5 की काळी 4 की खंयचो सूर तो लागला, जाल्यार अजुनूय फायन ट्युनिंग जाय न्ही. तर अजून प्रपंचा लाटान तूं मगल मन विचलीत जाता, मस्त काळू. त्या लाटांचेर लिलया तरंग चिकल म्हाका अजुनी जाय न्ही. मायेच म्हाका भंय दिसता अजुनी, मगल मनान भंय आस अजुनी, मगल काम जाय न्ही. तेमी ती हें काम जाल्लें की ना हें कोण ठरोवचें तें सांगता ती समजले पाहिजे ज्याचे त्यासी. कळ्ळें न्ही? म्हळ्यार आसपास कळल्या, शाब्दीक कळटा जाल्यार अजुनी समज जाय न्ही, पूर्ण मनुश्य जाय न्ही, आपण पूर्ण आत्मबोध जाय न्ही अंतकरणाक. तरी जाल्यार म्हाका हांव अजुनी हाका योग्य ना बा, हांव कबूल. तर समर्थाल्याक आमी प्रार्थना करुया की आमी लघु असती, आमी सान असती, आमकां अजुनी सम आत्मज्ञान जाय न्ही. जाल्यार त्या उद्धवाक कशी शिकयली की उद्धवा निमित्तान तांणी आमकां सुद्दां बोध केला की प्रॅक्टिकल कशी त्याग करता. हांगा आमकां तुमकां हाजें दिता कळ्ळें, आत्मनिवेदनात सांगिल्लें शारिरीक त्याग शरीर नुस्तें वापरच्या दिल्या. तेमी ती शरिराचें आत्मनिवेदन कशें करता की ताजी मालकी मगल न्हय. मगल शरीर म्हळ्यार शरीर म्हळ्यार हांव न्हय, शरिरांतले अवयव हांव न्हय, आमकां वापरच्या दिल्या. फक्त जितले दिवस वापरच्या दिल्या तितले आमी सम करून वापरका आनी मालकी हक्क भगवंतागल आस हें समजून ताले कृतज्ञ आसका, तागल पूज करका. ते कोण चलयता तरी माया चलयता. तेमीत माया ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठती सांगलें न्ही. तशी हातूंत तांणी सगळें म्हळ्यार ईश्वर सर्वभूतानां मूर्तिभेद विभागेन, तशी मुर्तीचे भेदा मी तिथे विंगड दिसता जाल्यार माय सगळी एक. तर त्या मायेक वश करून घेवका, ताका शरण वचका, कारण तांत मस्त पावर आसा आनी तीच आमकां मदत करून आमकां परब्रह्मा होवन पावोवचें आसा. तितल्या सगळें तिगल जिन्स तिगल स्वस्वरूप आसा न्ही तें परब्रह्म आसा. जाल्यार ती कल जाता ती नाशिल्लीची म्हणटा ती. हाजे खातीर एक उदाहरण आसा. एक शिश्य महालांतूं चुकून चिके बागील उगडे व्हरले आनी एक सुणें पावली थंय. तें डोर क्लोजर आशिल्लें, बागील बंद जालें. इतलें कारंड्य त्या सुण्याक मस्त सुणी दिसच्या लागली. अयो बा, सगळीं जाण मल्ल्या, झगड आयलें. ती ही गॉट कन्फ्युज्ड. तर तो भाव 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 करूं लागलो. भाव भाव करून सगळे बाजूंनी सगळी सुणी ताजे आंगार येवच्या लागली. ते सगळी खर आशिल्ली, ती माय आशिल्ली, कांड आशिल्ली म्हणून ती तांतू तागलेंच प्रतिबिंब पडतालें. तशी आमगेल्यांची आत्म्याची प्रतिबिंब मायेंत पडल्या आनी ती माया आमगेलो देह चलयता, ती माया हें ब्रह्मांड चलयता आनी ती मायाची बोट इशी जावन आमकां परब्रह्मांत व्हरून पावोवचें आसा. ताजे खातीर तिगल आमी कशी कास धरची. आतां अनेक उदाहरण आसा. कल सांग की त्या वेळा आमी सांगिल्लें तेमी ती तें आत्मनिवेदन म्हळ्यार शारिरीक हाजेर आत्मनिवेदन आमगेली मालकी सोडून दिवका म्हणून आमी ती सोडल्या वे. आमी एक एक विचार करता आमी ती खरेंच ताजो त्याग केल्ला वे आमी ना अजुनूय आमकां म्हळ्यार तांतू तांणी त्याग हातूंत तेवें विचारलें एक हांवें की त्याग करची म्हळ्यार मागीर आमी संवसार कशें करचो, सगळ्याचो त्याग केल्यार आमकां गरज लागता न्हय वस्तूंची. तांणी सांगलें तुमकां कोण सांगलें तुमकां खंयची गरज ना पळय ताजो त्याग करात, खंयच्याचे अती करची ना आनी आसक्ती सोडा. ती आतां आसक्ती सोडची म्हळ्यार खंय मालकी हक्क सोडचो. आतां मगल एक प्रॉपर्टी समजा हांव घेतल्या खंय फुडें, ती आमी विकता. ती तावळ तें शेत काण दुसऱ्या घरांत हाडून दवरतात वे ना, ते एग्रीमेंट करून ताजी मालकी हक्क सोडतात. पैशा देवाण घेवाण करतात, ती मालकी हक्क सोडतात. समर्थ सांगतात म्हाका तूं कल्ले दिवंका म्हण ना, जाल्यार हांव तुका आत्मज्ञान करून दिता, तूं म्हाका कल दितलो तें सांग. कल त्याग करतलो तूं, म्हाका कल दितलो, तर कल दिवं. तर तांणी म्हळें कलें
की तूं फक्त तूक कल्ल नाक पळय कुडा कचरा तें म्हाका दी. तर ताणें पाप ऑनेस्टली म्हणलें त्या शिश्याने की कुडा कचरा दिल्यार तूं कल करतलो तें घेवन तुगेल घरान कचरो जायना हांवें. ना ना ना, म्हाका हांव करता भोगता, म्हाका कसलें लागू पडना, तें वता तशीच. हांव ताजी कशी वाट लावन तें हांव पळयतात, पण तूं म्हाका दिवन सोडी. म्हळ्यार ताजो मालकी हक्क गेलो. कड्डे यू कॅनॉट क्लेम दॅट इट इज युअर्स. तेमी ती आसक्ती सोडी, भरपूर ताजो उपभोग घे, पण मालकी हक्क हें मगल मालकीच न्हय, म्हाका वापरच्या दिल्ल्या. हें प्रत्येकांत. हां, तर तें जालें. कडे मायेच सुद्दें. हां, माया सुद्दें आमी ताजो फायदो घेवंक. मायेची बोटीन बशिल्ता वळी भवसागरा उद्दाक बोटींत येनाशें आमी पळोवंक. तेमी ती गुरुंगले सुकाणू गुरुंगल हातान दिल्यार, सद्गुरुंगल हातान दिल्यार ते अशी त्या मायेच्या हातून घट्टी रोवन उबरता, ती दांड दोन सुकाणू दोन, ती बुड्डना बोटी, उद्दा भितर येना. तें करता आमी गुरुंगल पांय धरका, ती शरण वचका तांकां. तावळ ती बोटी सम वता आनी आमकां परब्रह्मांत व्हरून घालता. तशी तें सगळें कशें करचें, त्याग करचें म्हळ्यार कशें करचें, ताचे खातीर कली साधन करपाक जाय. एक्झॅक्टली कशी करेल, हाव टू गो अबावट इट. अनुबंध चतुष्टय आनी हाजें प्रयोजन केल्लें तें चतुष्टयाचे भाग हें कल खातीर सांगलें. तर जीव ब्रह्मैक्य करता म्हणून हो विशय आसता जो, कळ्ळें. हां, आत्म्याचें हाजें आत्मारामाचें प्रयोजन केल्लें हें आत्मारामाचें. तावळ तांणी सांगलें 3 नमुन्या वस्तू आतां सांगिल्ल्यो दासबोधांत. एक तरी आत्मस म्हळ्यार जीव, तें थेंब भर उद्दाक म्हणया, सूक्ष्म प्रत्येक शरिरान बसून शरीर चलयता तो आत्मा. तो केन्ना मरना, शाश्वत. हां, त्या परब्रह्माचेंच एक रूप तो आत्मा. तर तो आत्मा आनी शेवटचें निश्चल परब्रह्म हाजें एकत्व करचें म्हळ्यार जीव आनी ब्रह्मैक्य हो आत्मारामाचें प्रयोजन आसा, कारण आसा तें करच्यान. तूं ताजे मध्य ईश्वर तत्व येता. ईश्वर तत्व म्हळ्यार की सगुण साकार देव जावन येता. गुरू सुद्दें परब्रह्म आमकां कळना म्हणून त्या परब्रह्म सद्गुरू जावन आमचे खातीर सगुण साकार जावन येता. हां, तें म्हळ्यार न्हंय म्हूण येद. आमी एक जीव एक थेंब भर उदक एक पेल्यान तसबा, तो प्याल स्वच्छ करका न्हय, कोरडो करका म्हूण तो थेंब आमी एक बालदी भर उदकान घालें. तो थेंब खंय गेलो, त्या बालदीन गेलो. कडेन बालदी भर उदक कल्ल्याक तें ताका गंज येता, पत्र्या बालदी म्हणून व्हरून तें न्हंयेंत बुडयलें, न्हंयेंत उमटिलें. तो थेंब खंय गेलो, तोच थेंब खंय गेलो, न्हंयेंत गेलो. हां, परत काडया म्हळ्यार जायना. ती न्हंय वचून समुद्रा मेळ्ळी. समुद्रा मेळना पडकल जालें, ताजें स्वरूप व्यापक जालें. तो थेंब्या रूपान वर्णिश म्हळ्यार तोच थेंब. हां, पण ताका इतलो आनंद जालो ताजें व्यापक स्वरूप पळोवन. हां, आनी एक नमुन्या गुरू बद्दल कृतज्ञता येता. आत्मज्ञान जालेलें कळटा. गुरू म्हळ्यार गुरू आनी तो एकच जाल्ले म्हूण कळटा. हो अनुभव हाजे तातूंत लास्ट समास अनुभव समास म्हूण आसा, कशी येता म्हूण. तर तो आमकां मेळोया म्हूण दिसता. आनी कडेन प्राप्य आनी प्रापक संबंध. प्राप्य म्हळ्यार कसलें, जिवाक ब्रह्म करचें, हान्नें तातूंत मिसळचें. हां, प्रापक म्हळ्यार कोणाक मेळचें आसा तो जीव, आनी प्राप्य म्हळ्यार आमकां कसलें साध्य करचें आसा तर ब्रह्म. तर ब्रह्मांत वचून एक जावचें, हें प्राप्य आनी प्रापक संबंध म्हणटात ताका. कळ्ळें न्हय. हांगा समर्थ म्हणटात साधक भावे नमस्कार घाली त्याची चिंता साधूच लागली. कळ्ळें न्हय. तशी सद्गुरू शिश्याक तूं ब्रह्मच आसा हाजें हें कोन्न दिता. ती समज जिवाक रामाक आत्माराम करचें, जीव रामाक एक जीव राम आसा, एक अवतार राम आसा, एक ईश्वर राम आसा आनी एक परब्रह्म राम ब्रह्मराम. कळ्ळें. तर ताका त्या जीवरामाक आत्मारामाक मुख्य म्हळ्यार आत्माराम, तो परब्रह्म जायना पण आत्मारामूच तो.
जीवरामाचे आशिल्लो आत्मारामान केन्ना मेळता न्ही ताका आत्मज्ञान जाता. आनी आत्मज्ञान जाल्लें हें कशें कळटा? तो जाणतो जाता. आतां जाणट्यागे लक्षण कशी, शिश्यागे लक्षण कशी? जाणतो जावच्या पयलीं आमी शिश्य जावंका. शिश्य जावच्या कले शिश्यागे लक्षणां ती सगळी दासबोधान सांगल्यान तांकां. ती सगळी लक्षण आमी पयलीं पळोवया शिश्यांगेली. आनी गुरूंग लक्षण सुद्दां ताका आत्मज्ञान जाल्या ताका कणव आस दुसऱ्यां बद्दल, कोन दिवची क्षमत आस. गुरू म्हळ्यार कले नुस्तें तळमळ आसून उपयोग ना. समर्थपणे उदार तो समर्थय आस, शारिरीक सामर्थ्य आस, मानसीक सामर्थ्य आस, स्पिरिच्युअल सामर्थ्य आस, आत्मज्ञान जाल्ल्या आनी दिवंक ही इच्छा आस दुसऱ्यांक, उदार आस, कृपाळू आस. नुस्तें उदार आसून चलना. कृपा कोणाक एक्सिडेंट जाता आस तर तो वचून धरून ताका पकडून हें करता. तस नमन्याक कणव आस. कळ्ळें? हें सगळें जेन्ना आसता, जेन्ना साध्य जाता तावळी हें आमकां हे सगळे गूण आमच्यांत येतात. जर ताजे पयलीं आमी शिश्य जावंका. शिश्य म्हळ्यार कळ्ळें? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपवेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. हो ज्ञानी आस, हो जाणत आस, तागेले पांय धरका ती हें कळका. आनी पांय नुस्तें न्ही, निस्संदेह तांणी म्हणलें तशें वागचें. तान तूं किंतू परंतु करची ना. तूं कुडा कचर दिल्लें, तुगलचें कल्ल ना तें म्हाका दिवन सोडी. त्याग. त्याग म्हळ्यार दान न्हय. ताणें सांगलें दान म्हळ्यार तें परत फाय रिपीट करता. दान म्हळ्यार किर्ती खरेदी करतात खंय, सन्मान खरेदी करतात. आमी दान दितात, डोनेशन दितात ती म्हळ्यार आमगेले कलेपणी अपेक्षा आसता. मरावे परी रोड रुपे उरावे, मरावे परी बेंच रुपे उरावे. आमकां किर्ती आमी खरेदी करतात की त्या मनशागेलें अस्तित्व कायम लोकांनी तांगेले स्तुती करता. म्हळ्यार ही एक तांगेलें जें व्हरलें ती तांगेली इच्छा आसता म्हणून ते दितात दान. ते जिवंत आसतना त्या इच्छेन दितात ती. तशी जावं नये. कळ्ळें न्हय? तरी दान हांग तशें न्ही, निरपेक्ष. जे त्याग करचो वैराग्य येवन नाक्क बाहेर तांकां कल दवरल्या म्हणून अति वैराग्य येवन आपोआप त्याग घडटा. ते परत फाय आमी घेवया. त्याग हो समाज फाय सुरू करया. आनी हांगा आमी आतां राबया आनी कल्याणकरी रामराया म्हणया. कल्याण करी रामराया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी. कल्याण करी रामराया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुझी सावरी, कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी रामराया कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी रामराया कल्याण करी. जय जय रघुवीर समर्थ. नमस्कार सगळ्यांकही. भोग आमचो चाललाय आणि आम्ही फाय आपण ऐकून मुखावेल ऐकून मुखावेले ऐकूया. आज फक्त इंट्रोडक्शन केलंय.